प्रितीच्या बाब भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 16 विस्वोर वोड 14 ते 29 पर्यंत. Mark chapter 6 verses 14 to 29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद राजाक ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणत, ज्यों बातीस मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे कडेन विजवितां जातात. पूण कोण कोण म्हणत, तो एलिजा. आनीकूय हेर कोण म्हणत, तो एक प्रवादी, आदल्या प्रवाद्यांतलो एकल्या पोरी तो एक प्रवादी. तें आयकून हेरोदीन म्हणलें, हांवें शीस कापूंक लायिल्ले तोच जिवांव नव्यान जिवो जाला. तर त्याच हेरोदियस नांवाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली. तिका लागून ताणें मनीस धाडून जुआवांक धरलोलो आनी बोणकुणींत घाल्लो, कारण जुआव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुज्यान तुजी बायल करून दवरूं नजो. पूण हेरोदियासीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिमोद मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तोरी खुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसता हेरोदीन आपल्या वाडदिसा आपल्या अधिकाऱ्यांक, आपल्या सुबेदारांक आनी गलिलियाच्या व्हड व्हड मनशांक एक व्हडलें रातचें जेवण केलें. तेन्ना एक सुयेग उप्रासलो आनी तेच हेरोदियासीची धूव भितर सरोन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतेल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी तिका असो सुपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हजे राजवटीचे अर्द जाल्यार लेगून. भायर वचून चेडवान आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुआं बातिस्ताचें सीस. रोकडीच राजा सरशी ताकतीन भितर येवन चेडवान अशें मागलें, आतांच्या आतां एका ताटार जुआं बातिस्ताचें सीस तुवें म्हाका दिलेलें जाय. राजाचेर व्हड संताप आयलो. पूण आपल्या सुपुतांक आनी हाजीर आसलेल्या पावण्यांक लागून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. तेच घोडेक राजान राखणदाराक धाडलो आनी जुआंचे सीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकुणीन ताची तकली कापली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी चेडवान तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून जुआंचे सीस आयले आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एका समाधीन घाली. प्रितीच्या बाब भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जुआंव बातिस्ताचें मरण कशें जाता आनी जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करूंक लागता कशे भाशेन हेरोद पादशाय जेजूक जुआंव बातिस्त म्हणून सजमता, लोक जेजूक एक प्रवादी म्हणून सजमता, लोक एक जेजूक आजून जो देवाचो पूत म्हणून मेसाय म्हणून ओळखून घेना आनी कितल्यो वस्तू घडटा. पूण भाव भयणीनो आयज आमी आमची नदर जुआंव बातिस्ताचेर दवरया. जुआंव बातिस्त एक प्रवादी आसलो आनी आमी सगळीं जाणो नातालांच्या वेळार आमी जुआंव बातिस्ता वयर खूब नियाळ केल्लो. पूण जुआंव बातिस्ताचें मरण जें आमी आयज आयकता तें कशें घडलें. जुआंव बातिस्त एक प्रवादी म्हणून तो आतां देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलतालो. जे मोसेसाचे कायदे दिल्ले देवान लोकांक त्या कायद्या प्रमाणे चलतालो आनी जेन्ना तो देवाचें उतर परगट करतालो तो लोकांक सांगतालो कायद्या प्रमाणे चलात, हांव जी तयारी करता तुमकां तुमच्या मनाची नडसणी करपाक, कित्याक जो कोण येवपाचो आसा म्हणटा तो जेजू, तो तुमकां पवित्र आत्मो दितलो, तो तुमकां देवाचें उतर शिकयतलो, तो आतां देवाच्या राजवटकीची बरी मोगाची खबर तुमकां दितलो आनी हे सगळी तयारी करतालो. पूण जेन्ना तो देवाचें उतर परगट करतालो तो सच सांगतालो, तो देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलतालो आनी लोकांक कायद्या प्रमाणे चलोवपाक तांकां एके भाशेन शर्माव दितालो वा प्रवासन करतालो.
आनी कितें घडलें भाव भयणीनो त्या वेळार हेरोद पातशाय इस्रायल परजेचो राजा आसलो आनी ताणें आपल्या भावाचे बायलेक हेरोद्यासाक आपली बायल म्हणून दवरलेली आनी कितें घडटा जेन्ना जोन बातिस्ता भशेन कळोन येता की आतां हेरोद पातशायन हेरोद्यासाक आपले भाव फिलिपाचे बायलेक घेवन संबंद दवरला आनी घरा दवरल्या पालासीन दवरल्या तो आतां हेरोद पातशायक एक शिटकाणी दिता तो ताका सांगता हें केलां तें सारकें न्हय लेवितिकासाच्या बुकान बरयलां कायद्या प्रमाणे तुज्यान दुसऱ्या भावाच्या बायले बरोबर रावंक जायना भावाच्या बायले बरोबर जाता जेन्ना तुजी बायल मेली पूण ताची बायल अजून जिवी असली आनी ताणें अजून आतां संबंद दवरलो ताच्या भावाच्या बायले बरोबर हें पोन्न्या करारा प्रमाणे तें सारकें जायनासलें म्हणटच पोन्न्या करारार कितें जातालें भाव भयणीनो समजा भावाची बायल आतां भायर पडलेली कायद्या प्रमाणे भावाची बायल भायर पडलेली आनी आतां ताका लग्न करूंक जाय आसलें कायद्या प्रमाणे तेन्ना ताच्या भावाच्या बायले बरोबर लग्न करूंक जातालें पूण कितें घडटा जेन्ना ताजी बायल हा ताजो भाव जिवो हा तो आतां ताजो अधिकार आतां घेता आनी ताज्या भावाच्या बायले बरोबर संबंद दवरता आनी हें चुकीचें काम आनी जोन बातिस्तान आतां हेरोद पातशाक बरे भाशेन सांगलें पूण ताका हेरोद पातशाक एकदम वायट दिसलें आनी आतां हेरोदासाक जेन्ना कळ्ळें की हेरोदाक अशें म्हणलें की जोन बातिस्ताक आतां होडकोडीन घालता आनी तो आतां ताका मारूंक सोदिना पूण एक दीस घडटा की जेन्ना ताजो जल्माचो दीस आसलो त्या दिसा ताणें व्हडली पार्टी केली आनी त्या दिसा ताणें आपल्या हेरोदासाच्या चलयेक म्हणजे फिलिपा आनी हेरोदासाचे चलयेक जेन्ना ती नाचली ताका सांगलें तुका कितें जाय तें हांव दिवंक तयार आहा तिणें जोन बातिस्ताची जीव मागलो आनी कितें घडलें हेरोद पातशायन जोन बातिस्ताक जिवेशी मारलो आनी भाव भयणीनो आयज आमकां कळोन येता की जोन बातिस्ताचो जीव कहो गेलो तो सोच सांगतलो म्हणून ताका बोनकोडीन घातलो आनी आतां ताणें सोच सांगलें म्हणून आतां ताजो जीव पासून हेरोद पातशायन काडलो आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी आयज जोन बातिस्ताची खबर करता आमी ताजेर ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता आमकां कितें शिकोण मेळटा जेन्ना आमी स्वता प्रमाणे चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाचें उतर आमी पाळटा देवाचें उतर दुसऱ्यांक आमी सांगता कितें घडटलें ह्या संवसाराची रिती प्रमाणे चलत जाल्यार सगलो लोक आमकां खुशी जातलो कित्याक संवसाराचे रिती प्रमाणे चलपाक कोणूच आड येवचो ना कित्याक सगलो लोक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जेन्ना आमी स्वता प्रमाणे देवाचें उतर जावन आसा स्वत त्या उतरा प्रमाणे चलता आतां संवसाराचो लोक आमचेर आड येतलो आमकां पयस करतलो आमकां दुखयतलो आमकां वायट उतरां उलयतलो आमकां त्रासान उडयतलो पूण जेन्ना आमी जाणो की देवाचें उतर स्वत म्हणून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता एक दीस आमकां व्हडलो इनाम आसतलो आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले वय ह्या संवसारान आमी अशें तशें करीत जाल्यार वय आमकां आमी जियेतले आमकां जैत मेवतलें पूण ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे पूण आमकां खरेपणी देवाच्या रिती प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी स्वता प्रमाणे चलोंक जाय द ट्रूथ विल सेट अस फ्री म्हणटच भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता ज्या भाशेन जोन बातिस्तान स्वत उलोयलो स्वत केलें आनी स्वता वरवीं ताजो जीव गेलो आयज आमकां एकल्याक स्वता प्रमाणे चलपाची गरज आनी आमी जेन्ना स्वता प्रमाणे चलता स्वत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता वय लोक आमकां नाका जालो त्रास जातले पूण आमी एक दीस खुशाल आसतले सर्गीच्या राज्यान भितर सरतले आनी ह्याच संवसारान पासून त्रासा आसुनूय आमी शांतीन आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा